सरकारान ज्या प्रमाणे पयलीं आमी स्टार्टींग सावन मायनींग बंद केले सावन मागणी केलेली त्या प्रमाणे सरकारान OTS स्कीम एक केली. OTS स्किमी प्रमाणे जे लोकांनी पयशे आसा नॅशनल बँकेन ती OTS स्कीम बरी दिलेली आसा. ज्यांचे कोणाकडे पयशे आसलेले तेणी ते मोकळे केले, आपल्याले लोनाच्यान मोकळे जाले. थोडे लोक असे आसा ते 25% पूण थोड्यांच्यान भरूं जायना आनी थोडे लोक फायनान्स आनी ही जी क्रेडीट सोसायटी थोडी कॉर्पोरेशन बँक आसा तितून तेणी कांयच करूंक शकले ना, कित्याक तेंचे कडेन कांयच पयसो ना हें करपाक. तेका आमी परतें रिप्रेजेंटेशन सरकाराक दिलें, मागीर मुख्यमंत्र्याक दिलें, डिफेन्स मिनिस्टराक दिलें आनी त्या प्रमाणे आतां तशें आमकां कळोन येयला कितें सरकारान पयलीं आमकां तशी कशी हेल्प केली ते OTS स्किमी ते प्रमाणे आतांय आमकां जे ग्रीन सिग्नल मेळिल्लें आसा. आतांय सरकार आमकां लोना खातीर आमकां हेल्प करतलो अशें आमकां दिसता आनी जाता तितले बेगीन आमकां तेजी फळ मेळटलें अशें दिसता आमकां. आमी आज सकाळीं आमदार निलेश काब्राला मेळ्ळे आनी OTS स्कीम पळय जी आसा ती OTS स्कीम काबार जावपाची आयल्या, ताचो पिरियड सोंपपा आयला. ताजे खातीर आमकां कितें तरी हेल्प करचो अशें म्हणून आमी सगळ्यांक मेमोरंडम पयलीं दिल्लेच. हेजे खातीर ताणें आतां अशें सांगलें आमकां तुमी एक एप्लिकेशन मेमोरंडम हें करून तयार करा आनी तो OTS स्किमी खातीर करून तुमी धाडा, जेणे करून आमी ते खंयचे गव्हर्मेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाक खंय जर हें करता आनी ते आमी कंप्लीट करता. मेन कारण म्हणल्यार लोकांची परिस्थिती ते पयशे भरपाचे ना. ती सप्टेंबर म्हयनो म्हणल्यार आसली. ऑक्टोबर 2014 टील सप्टेंबर 15 म्हणल्यार तेणी एक्सटेंड केल्ली ती. त्या हेजेर आमी ती एक मेमोरंडम CMाक दिला आनी पयलींचे CM आनी आतांचो रक्षा मंत्री ताजे कडेन बी एक आमी दिल्ले आसा कळ्ळें न्ही. ताका तो OTS स्कीम आमकां ती अप टू मार्च 16 म्हणल्यार एक्सटेंड करची अशें म्हणलां. OTS म्हणल्यार आमी लास्ट समज एक 5 लाख ना 6 लाख उरले लास्ट फायनल करपाक, ते OTS तेंच्यान भरपा जायना. ताका लागून आमी EDCचे लोन व्हरोन EDCन लोन दिवन ताका OTS भरपा लागून आमी ताका रिक्वेस्ट केला आमगे आमदाराक आनी आमदारान सांगिल्लें आमकां प्रॉमीस केला आपण तुमी ते फॉर्म रेडी करून ती सगळे रेडी जातरी आपल्या कडेन हाडून दियात. मागीर एटलिस्ट कळटलें आपल्या कितले लोक उरला आनी कितले लोक हें आहा तेन्ना आपण CMाक रिक्वेस्ट करून ते पास करून घेवपाक आपल्याचें म्हणून ताणें सांगलां आमकां. ह्या लोकांनी जाता तितले बेगीन येवन हें फॉर्म आमगे सावथ गोवा ऑफिसान येवन फॉर्म व्हरपाचें आनी जाता तितले बेगीन भरून आमकां दिवपाचें. मागीर तेजे उपरांत आफ्टर 15 आमी कांय हें करपा नाय. तुमी हें मात समजना कित्याक पयलीं आमकां एक डेट दिली आनी डेट दिली ती डेट जावपा ना. तें आमचे फायद्या लागून आमी हें कोत्ताय म्हणून हाडल्या उरलें जाल्यार मागीर उरतलें मागीर आनी तुमी हें जावपा ना. पूण लोकांनी जाता तितले बेगीन हें करप हें फॉर्म व्हरोन तें भरून दिवपाचें.